एकेडमीक इयर एप्रिलासान सुरू जावपाचें. हांवें ह्या आठवड्याक प्रसाद बाब लोलयेकारांचो हिडोनूय केल्लो. तांणी खूब विस्तारान ह्यो गजाली सांगल्यो. पेरंट्सांक म्हाका दिसता एक लक्षांत येवपा जाय की हो शिफ्ट ओवर कितलो बेनिफिशियल आहा तो. सो हाव आर यू लुकिंग एट दीस जॉयल बाब? See, Pramod, जेन्ना when it is the academic or when it is coming to education, आमी एक हें आसा की immediate reaction दिवप आनी म्हणजे like the stakeholders immediately react saying that no, this is not good, this is negative मोडान वचपाची. But I feel that any time when we are moving ahead to a particular direction, if we are heading towards NEP, then we have to understand there and have to accept changes whether they are a little bit out of our comfort zone. For example, this shifting of an academic year, what are the problems? Major problems are like जी मांडला ती आता स्टेकहोल्डरांनी मांडला ती problems. They are saying that vacation मातशें हालतलें. There will be a change in environment, schooling environment. गर्मेचे दीस सामके एप्रिलान सारके गर्मी जाता आनी डिस्कम्फर्ट जातलो. Schools are not, and teachers will be very kind of ruffled because they have to shuttle between two academics, overlap जातलो. None of these are very credible kind of negative arguments. I feel that if we are moving ahead and we are having some kind of a goal in front of us and we are trying to achieve that goal, let the education department go towards it and make those changes and try and understand whether we can. For example, now in the new academic year, the school hours are till 11:30. So तुम्ही इतली गर्मी जातली आनी कितें जातली म्हण very hollow. Secondly, if the department is allowing is time for the teacher to crossover within two academics, like एक साइडीन तुजो रिजल्ट आसता आनी दुसरे साइडीन preparatory this thing for the next class आसता, ताका तूं time दिता department, and most of your problems are solved. So I said, where is the problem? बेश्टोच बोर्ड करपाक जाय म्हणून करपाचो. I don't think there is any depth to this argument. आमी बेश्टेच खाचाबूल जातात अशें कितें सांगतकीर बदल जाता बी म्हणून. आतां आमी हांगा उलयता तें बरें आहा, मागीर रातचें आमकां तें तुजें आयकोन आमचे सगळे फोन येतात. तुमी थंय बसून उलयतात तें सोंपें म्हणून. तुमकां कितें खबर आसा काय? तूं खरी उलय, तूं फोनाची चिंता करनाका, तूं खरी उलय. उलयत तो जयलान जशें म्हटलां, म्हाका सांग, टिचरांक तुमी वेगवेगळ्या कामांक एंगेज केल्ले आसता. इलेक्शनां येयलीं, तुजें आतां झेडपीचें इलेक्शन येवपाचें आसा, मागीर एसेंब्ली आनी पंचायत येवपाचें आसा. सगळ्या कामाक तुमकां टिचर जाय पडटा. ते शिकयतले केन्ना? तुमची ती कामां केन्ना करतले? तुमची ती आनी जे तांकां ती भरपाक फॉर्मां येता पळय, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता पळय, ते भरपाकूच दीस गेले तेंचे. सो तांचोय विचार मातसो जावपाक जाय की तांकां बाकीच्या कामांतल्यान काडून शिक्षणाचेरच भर दियात. शिक्षण हेच तेंचें काम तें न्ही. तुमचें इलेक्शनान ड्युटी करपाचें काम तेंचें न्ही. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाक जाय. सो ही तेंचे बाकीचें बर्डन जें आहा टिचरांचेर, तांकां तुमी थंय बैला भशेन बेश्टे वापरूं नाकात. तांकां हांगाच NEPचें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जर तुमकां जाय वेवस्थीत, जाल्यार तांकां हांगा फोकस करून दी, तांकां हांगा बरो टायम दिवन दी तांकां. सो म्हाका अशी दिसता की आनी एक जेन्ना ऑर्डर जेन्ना आयली की 11:30 पर्यंत स्कूल आसतली एप्रील म्हयन्यान आनी मागीर एक म्हयनो सुटी आसतली म्हणून, भुरग्यांकी एप्रिलान शिकयल्ले मागीर मेच्या सुटये उपरांत जुनान परत ते उरतली काय कितें, असो एक प्रश्न कांय टिचरांनी उपस्थित केला. सो हांव कांय टिचरांनी कित्याक म्हणटा, नाल्यार म्हाका मागीर रातचे फोन येतले. फोना म्हळ्यार ते अशें आहा. म्हणून 11:30 पर्यंत टायमींग दिला. सो म्हाका दिसता एक प्रयोग करतात, हे एक्सपेरिमेंट करतात की फाल्यां CBSE ICSEचे बोर्ड ऑलरेडी एप्रिला भितर आपली नवीन एकाडेमीक इयर स्टार्ट करतात. हय, नवीन कांय ना. कोणाची हरकत आसपाक जायना. इम्प्लिमेंटेशन जातलें ते बरेंच भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर जातलें. फक्त टिचरांचेर जी बाकीची तुमी घातलेली आहा बर्डन पळय ती काडा आनी तांकां हांगाच फोकस करून दी भुरग्यांचेर. प्रमोद, हें गोवा बोर्डा खातीर, गोवा बोर्डाच्या अंडर येवपी स्कुलां खातीर नवी गजाल आसतली. पूण आमचे गोंयांत तशी खुबशीं केवी स्कुलां जे आमी जे बांबोळे म्हणा, वेरे म्हणा, तितून हीच प्रॅक्टीस चलता. तेंचे एग्जाम्स जाल्यो, एप्रिलान स्टार्ट जाता, एक म्हयनो ते भुरग्यांक दवरता, परत मेची सुटी दिता आनी मागीर परत जुनान बाकीच्या बरोबर मातशे सुटयो तेंचे मातशें स्ट्रक्चर वेगळें आसता सुटयांचे. दिल्ली हेजे प्रमाण आसता, दिल्लीच्यो सुटयो तांकां लागता. पूण ही प्रॅक्टीस चलता आनी तशें गॅप पडटा म्हणटा. मागीर दिवाळीची एक म्हयन्याची सुटी आसता. हें चेंज जाता स्विचवर तेंचो, एक सेमिस्टर सोंपता तेंचो, पण तश्यो सुटयो मदीं आसता. आनी टिचरांक जाय तशें हे एक म्हयनो आहा पळय न्हू, ते आतां प्लॅन ते कशें कितें म्हाका खबर ना. ते फक्त पोर्शन घेवन बसतले वा भुरग्याचे विकनेसीस त्या टायमार हँडल करतले वा तांकां बेजीक गजाली जे शिकोवपाकूच जाय पुस्तक सोडून
बाकीच्यो ग्रामर म्हणा आनी त्यो घेवन बसतले ते कशें कितें करतले तेजेर पण बरी हे गजाल की जी इम्प्लिमेंट करपाक म्हणजे वेलकम करपाक जाय. म्हाका दिसता चड जाणांनी हेडमास्टर एसोसिएशनान वेलकम केला, टिचर्स एसोसिएशनान मदीं विशय येयल्लो की पण तो टिचर्साचें एसोसिएशन तशें आमकां दिसून की एसोसिएशन फूल बसलें आनी ओपोज केलो सो ते मातशें असोसिएशन जाला हांचे कशें खबर आहा, हे सरकाराक गुडी गुडी रावन आपले सगळें करून घेतात. टिचरांचे प्रश्न हेच्यान काडूंक ना. टिचरांची बाकीची कामां जातात पळय ताचे कोणूच काय उलयना. तो मात विशय हाडटा कोणाक तरी वयल्या मनशांची खूश करपा खातीर बरें आसा म्हणटात. ताचे टिचरूय उलयना न्ही. टिचर उलयतात, टिचरांनी उलोवपाचें काम न्ही, हे असोसिएशन उलोवपाक जाय, हे संघटनांनी उलोवपाक जाय. प्रमोद टिचर कशें उलयतले, हे संघटनांनी उलोवपाक जाय. संघटने भितर टिचरूच आहा न्ही. पूण ते उलयना, सरकार बरें करता भिवनच सगळें आयकूंक लागले. पांडुरंगा फोन करता रातीन आनी मागीर पळय तुगेली असली परिस्थिती जाता. ताणी आपल्या संघटने मार्फत उलोवपा जाय हांव मान्य करता तुगेलें. पांडुरंगा त्रास करनाका. हां कितें म्हणटा तूं? बरोबर. आणि ते एक्स्ट्रा ड्युटी इलेक्शनाची बी ड्युटी दिता म्हणजे असो प्रकार जाता की आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा ताजो जो मॅनपावर म्हणजे ती अरावंड 30% तेंकाच वयता दिसता. इवन सॅलरीचो कंपोनंट 30% फक्त एज्युकेशनाक वयता. इतलो व्हडलो क्रेडीट आहा न्ही तितून. सो तितलो मॅनपावर ते इलेक्शन ड्युटी बी वापरता. पण एक्चुअली एज्युकेशनांतल्या मनशाक स्पेशली जो टिचींग करता ताका ह्या गजालींतल्यान भायर दवरपाकूच जाय जर ताणी फुल्ली तो टिचिंगाचेर फोकस करतलो.